नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. आयज भारताचे आदले राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जल्मदिसा निमतान पुराय देशांत शिक्षक दिसाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. ह्या निमतान दिल्लीत जाल्ल्या एके कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षकांक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 भेटयले. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपले विचारूय उक्तायले. मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रही है। स्कूल स्तर पर पुरस्कार विजेताओं में शिक्षिकाओं की प्रभावशाली संख्या है, जो शिक्षकों की संख्या से थोड़ी सी कम है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों में पुरस्कार विजेता शिक्षकों की संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या से अधिक है। देवी और स्वजन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि देशवासी उन्हें शिक्षक के रूप में याद करें। उनकी जयंती को आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयज शिक्षक दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स ह्या समाज माध्यमाचेर शिक्षकां खातीर आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आमच्या मेहनती शिक्षकां वांगडाच सगळ्यांक शिक्षक दिसाची हुनहुनीत परबी. विद्यार्थ्यांचो विकास करपाक शिक्षकांची निष्ठा एक बळिश्ट आनी परजळीत फुडाराची बुन्याद आसा अशेंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडें म्हळां. फामाद विद्वान आनी शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जयंती निमतान आमी तांची जीण आनी विचारांचोय उगडास करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडें म्हळें. मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार भेटयले. 2024-25 वर्सा खातीर प्राथमीक माध्यमीक विद्यालय मुख्याध्यापक, उच्च माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक प्राचार्य गटाक 10 शिक्षकांक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयले. शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जिणेची बुन्याद घालता अशें सांगून मुखेलमंत्र्यांनी शिक्षकांच्या यत्नांची आनी वावराची ह्या वेळार तोखणाय केली. की आमकां नेशन बिल्डर तयार करपाक जाय. आमकां आमच्या समोरचे भुरगे जे आसा हे नेशन बिल्डर जावपाक जाय. हे खरोखरूच ह्या देशाचे जर भावी नागरीक बरे जातले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे आमकां स्टुडंट्स तयार जावपाची गरज आसा. हांव ह्या सगळ्या गोष्टीचेर उलयता आसतना एक 2-4 गजाली जे शैक्षणीक क्षेत्रांत फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून कितें जालां तो आयच्या दिसा दवरता आसतनाय म्हाका खूब खोस भोगता. CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो पयलींच फावटी आमी लॉन्च केलो. म्हणजे बरेचशे फावटी बऱ्याचशा भुरग्यांक दिसता की घडये कदाचित आपल्या कडेन पयशे नासत जाल्यार आपूण शिक्षण घेवपाक फाटीं उरतलो काय कितें. म्हणजे हांव टील प्रोफेशनल एड्युकेशनचे पर्यंत सांगता. आमच्या सिंगल CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर तुमी जर स्कॅन करीत आनी त्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर जर वचत जाल्यार फ्रॉम द प्रायमरी एड्युकेशन टील द प्रोफेशनल एड्युकेशन पर्यंत स्कॉलरशिपी खातीर एप्लाय करपाक जाता. तांची जी एक्चुअल फीस आसा आनी जो जाका इलिजिबल आसा, SC आसतलो, ST आसतलो, OBC आसतलो किंवा EWS आसतलो, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतलो भुरगो आसतलो किंवा जेचो पेरंट्स इंडस्ट्रीत कामाक वता आसतलो जाल्यार त्याय कॅटेगरींतलो भुरगो आसतलो, ही इज एलिजिबल फॉर दॅट स्कॉलरशीप आनी सिंगल स्कॉलरशीप पोर्टलाच्या उपरांत तो एप्लाय करपाक शकता. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हजी लॅब बरी लॅब येवजणे खाला 4 विद्यालयांक निधी भेटयलो. प्राथमीक विभागांत छाया बोकाडे, कमलाकर देसाय, माध्यमीक विभागांत मंजिरी जोग, राजमोहन शेटये, कालिदास सातर्डेकर, ममता पाटील, मुख्याध्यापक विभागांत गुरुदास पालकर, अवरोरा डिसोजा, उच्च माध्यमीक विभागांत सुनील शेट, जाल्यार उच्च माध्यमीक प्राचार्य विभागांत सिंथिया मारिया बोर्जिस इ अब्रांचीस हांकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर सभाघरांत आयोजित सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार भेटयले. 12% आणि 28% GST स्लॅबाच्या सुवातेर 5 आणि 18% GST लागू करपाच्या निर्णयाक लागून गोंयांक खूपच फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणा खाला GST मंडळाची 56वी बसका नवी दिल्लीत जाली. ह्या बसकेंत हाजिरी लावन गोंयांत आयल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री उलयताले.
नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो हिस्टोरिक गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट फॉर द नेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। विजन फॉर ईज ऑफ लिविंग टू बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत, ये फ्रॉम फार्मर्स टू एंटरप्राइजेस, फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू बिजनेसमैन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जेन जीएसटी ब्रिंग्स द हैप्पीनेस फॉर ऑल। इट इज द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस करते हुए हैप्पीनेस के लिए इम्पोर्टेंट रिलीफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को दिया है। GST marked 8 years from the 1st July 2025. It is under the vision of the One Nation One Tax के अंतर्गत मुझे लगता है it is a single market simplified compliances और reduced cascading taxes हमने देखे हैं। इसका all together सर्वे करने के बाद it is 85% of the business including the MSMEs are satisfied with these GSTs. आज तक के जो अचीवमेंट हमने देखे हैं, टैक्स डबल फ्रॉम द 65 lakhs in 2017 taxpayers to the 1.51 crores of the taxpayers in 2025. The revenue growth from the 22.08 lakhs crores in financial year 24-25, which is approximately the 18% growth we have seen. Average monthly revenue which is 2.04 lakhs crores to the 82,000 crores in the financial year 17-18. It reflects the improved the compliances, stronger economy and trust in the system हमने देखा है। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची देशाक दिल्ली दिवाळी भेट अशें नेक्स्ट मुखेलमंत्र्यांनी जेन ह्या जीएसटी वेळार रिफॉर्म जो हिस्टोरिक गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट फॉर द नेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। विजन फॉर ईज ऑफ लिविंग टू बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत, ये फ्रॉम फार्मर्स टू एंटरप्राइजेस, फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू बिजनेसमैन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जेन जीएसटी ब्रिंग्स the happiness for all. It is the ease of living and ease of doing the business करते हुए हैप्पीनेस के लिए इम्पोर्टेंट रिलीफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को दिया है। GST marked 8 years from the 1st July 20. अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापशा आंतरराज्य बस स्थानकाचेर तपासणी करून हेर राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी खावपाच्या जिन्सांची तपासणी केली। FDA पंगडान तपाशिल्ल्या वाहनांत 200 किलो फ्रोझन चिकू, 200 किलो फ्रोझन आंबे, 75 किलोच्या पाल्याक सिंथेटीक रंग, 20,000 रुपयांचे मसाले आणि तळिल्ले कांदे आणि 75,000 रुपयांच्या चुकीच्या ब्रँडांची नावां लायिल्ल्यो काजू बियो लेबलाचे नेम उल्लंघन करताना सापडले। रिचर्ड नोरोन्ना, राजाराम पाटील, अमित मांद्रेकर, लेनिन डिसा, साईनाथ च्यारी आणि अर्जुन नाईक हांणी FDAच्यो संचालिका श्वेता देसाय यांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाई केली। FDAचे अधिकारी रिचर्ड नोरोन्ना हांणी हे विशयी अधिक माहिती दिली। In past few months, our focus was on restaurants. Our focus was on other areas, and we thought that we need to keep a strict check on this area also where we were checking earlier. And today, as we are here, we have found some bit of non-compliance. While there were some good practices that we also observed, where many of the products had come with proper label and icing. Nevertheless, few items like some frozen fruits used for shakes have come without labels. What was really alarming is tea powder today that we have got, which was having a high color content, which is prohibited. So we have seized this, and we've also checked the person who was selling this in Kolwale, who had a tea stall. We have closed that guy. 9 दिसांच्या गणपती मूर्तींचे काल गोंयभर थाटात विसर्जन जाले। आगरवाडा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या 9 दिसांच्या गणपती मूर्तीचे शापोरा न्हंयत विसर्जन केले। मंडळाच्या बायला विभागाच्या दिंडीन विसर्जन मिरवणुकेक सुरवात जाली। बायलांनी वेगवेगळ्या गीतांच्या तालाचेर दिंडी सादर केली। अश्वरथाचेर बसून गणपतीची मूर्ती गणेशोत्सव मंडळाकडल्यान शापोरा न्हंय मेरेन व्हेली। मार्गार पारंपरीक आरती आणि गाराणे जाले। गणपती भक्तांनी व्हडा उमेदीन या विसर्जन मिरवणुकीत वांटो घेतलो। इतले मजगती फोंड्या झरेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या 9 दिसांच्या गणपतीचे नौका विहारान विसर्जन जाले। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।